तेरेखोल वातावरण बरेच तापला। लिडिंग हॉटेल आणि तेरेखोलच्या लोकांचे प्रकरण पुलिसेत पावला। काम करपाक गेल्ल्या लिडिंग हॉटेलाच्या स्टाफाकडेन बिरेस्तारा तेरेखोलच्या लोकांचे बरेच पेटिल्ले। राती उसरा तेरेखोलच्या लोकांनी आणि लिडिंग हॉटेलाच्या अधिकाऱ्यांनी एकामेका आड पुलिसेत कागाळ केल्या। बिरेस्तारा जाल्ल्या बोवाळा उपरांत तेरेखोल वाठारांत बरेच तापला। बिरेस्तारा लिडिंग हॉटेलाच्या बाउन्सरांनी तेरेखोलच्या लोकांक बडयले म्हूण आरोप आसा। राती उसरा तेरेखोलच्या लोकांनी लिडिंग हॉटेलाच्या अधिकाऱ्या आड पेडणे पुलिसांकडेन कागाळ केल्ली। दुसरे वटेन हॉटेलाच्या अधिकाऱ्यांनी तेरेखोलच्या लोकां आड पुलीस कागाळ केल्या। दोगांच्याय आड एफआयआर नोंद जाल्यात। पुलिसांनी तेरेखोलच्या लोकांचेर बेकायदेशीर जमाव, दंगल, दुसऱ्याक हानी, चोरी, दुसऱ्याच्या सुवातेर घुसखोरी आनी तसल्या बाकीच्या कलमां खाला गुन्यांव नोंद केला। पुलिशेन कंपनीचेर शांतताय इबाडप, बायलांच्या आंगार हात घालप, चोरी आनी बाकीच्या कलमां खाला गुन्यांव नोंद केला। तेरेखोलच्या लोकांचेर अन्याय चल्ला ताचेर मानवाधिकार आयुक्ताकडेन कागाळ करतले म्हूण ह्युमन रायट लॉ नेटवर्क NGOची ॲडव्होकेट डॉलारोजा टोकल उलयली। There are these so-called musclemen thugs that are coming and intimidating the people of Terakol, using force against the people of Terakol, that too illegally in violations of law. So we are come here today to help the people of Terakol. We are helping them move a petition we are moving before the Human Rights Commission, asking the Human Rights Commission to inquire into the matter and to see as to how are these people coming here using force against the people. मुख्यमंत्री पार्सेकराचो गोल्फ कोर्साक तेंको आशिल्ल्या कारणान लोकांक बडे मेरेन कंपनीची कापासदाद जाली म्हूण काँग्रेसीन आरोप केला। तेरेखोल 24 वरां पुलीस बंदोबस्त दवरचो म्हूण काँग्रेसीन विशय DGP मेरेन पावयला। गोल्फ कोर्स बांदपाच्या कंपनीक थंय परत बाउन्सर हाडपाची आनी फोर्सफुली परत ते काम चालू करपाची कापासदाद जावप हाजो अर्थ एकूच आसा की तांकां जो लोकल राजकारणी आसा, जो गोंयचो मुख्यमंत्री आसा, त्याच प्रमाणे जे आज गोंयांत सरकार आहा हांचो कंप्लीट तांकां सपोर्ट आसा। म्हणल्यार आमी DGPक रिक्वेस्ट केला की ताणें थंय इमिजिएटली पुलीस फोर्स डिप्लॉय करचो। फर्दर थंय आनी लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन जावचें न्हय, कित्याक आज थंय बायलां, भुरगीं, गांवचे लोक सगळे भंयान जगतात। प्रुडंटा खातीर विलास अरोलकार आनी दिनेश करपे। अडवाणीन लोकशाही विरोधी आणीबाणीचो बाण मारिल्लो तो काँग्रेसीचेर, BJPक न्हय म्हण केंद्रीय संसदीय वेव्हार मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी उलयलो। आणीबाणीक 40 वर्सां जालीं। त्या निमतान गोंयच्या BJPक मार्गदर्शन करपाक आयिल्लो नक्वी पणजे मिडिया कडेन उलयलो। मिडियान ताका अडवाणीचे तोंबण्याचेर विचारिल्ले। इमर्जन्सी लायली ही मोठी चूक हे काँग्रेसीक खंय अजूनय कळना। BJP खंय कॅडर बेस्ड पार्टी, थंय अशें जावंक शकना। कळत नकळत तो अडवाणीक प्रधानमंत्री म्हणूनय मेकळो जालो। और उन्होंने जो बात कही उसको उन्होंने बाद में स्पष्ट भी किया कि उनका इशारा कांग्रेस की तरफ था। जिस कांग्रेस के DNA में कॉन्स्पिरेसी और एंटी डेमोक्रेसी के बीज भरे हों, उस कांग्रेस का जिंदा रहना ही लोकतंत्र के लिए हमेशा खतरा है। और इसलिए कांग्रेस ने अभी तक जो है आपातकाल के लिए कभी शर्मिंदगी या माफी नहीं मांगी। BJP जो है कैडर बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और कार्यकर्ताओं की पार्टी में कभी भी डिक्टेटरशिप नहीं आ सकती। और इसीलिए एक निचले स्तर का कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी आज देश का प्रधानमंत्री हो जाता है। अडवाणी जी जो निचले स्तर पे कार्यकर्ता थे, खेत खलिहान, चौक चौराहों, चौपालों में संघर्ष करके आते थे, वो देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। कांग्रेस में ऐसा नहीं होता। कांग्रेस में या तो कांग्रेस में नेहरू गांधी परिवार का आदमी या उनके रिमोट का रिमोट। मिडियान सुदिनाचे डिग्रीचोय विशय काढलो। वेचून आयिल्ल्या आमदार खासदारांचे वेचणूक एफिडेविटांत चुकीची म्हायती आसल्यार ताचेर निर्णय घेवपाचो अधिकार कोर्टाचो। वेचणुके वेळारच कोणेय हरकत घेतल्यारच वेचणूक आयोग खंय दखल घेवंक शकता। इलेक्शन कमीशन जब नॉमिनेशन फाइल होता है, उस नॉमिनेशन के फाइलिंग के टाइम कोई ऑब्जेक्शन करेगा तो इलेक्शन कमीशन जो है वो कॉन्ग्रेस लेगा। अगर उसके बाद कोई ऑब्जेक्शन करेगा तो कोर्ट में जाएगा। दिस इज द रूल। ये तो मुझे लगता है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म की ज़रूरत है और इलेक्टोरल रिफॉर्म के दिशा में हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। देशभर समान नागरी कायद्याचेर भाजपान खंय अजून कांयच निर्णय घेतिल्लो ना। अल्पसंख्याक संघटना ताचेर राष्ट्रीय पावंड्यार चर्चा करची म्हूण मागतात। गोंयची राज्यपाल मृदुला सिन्हान गोंयचे भशेन समान नागरी कायदो सगळ्याक लावचो म्हूण प्रधानमंत्री मोदी कडेन विशय काडिल्लो। गोवा जो है हमेशा कॉमन सिविल कोड को लेकर के एक मॉडल के रूप में देखा गया है। कई संगठन, कई मुस्लिम संगठनों ने भी बहुत बार ये बात कही कि इसके बारे में राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि अभी इस बारे में कोई हमारी सरकार या हमारी पार्टी ने कोई इस पे कोई ऐसा निर्णय नहीं किया, इसलिए अभी इस पे मुझे कुछ कहना ठीक नहीं। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकिक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी।
बेरेस्तारा राती रुमडामळ मडगांवां पुलीस आउटपोस्टा लागींची 4 दुकानां चोरांनी फोडिल्ले एक दुकान ज्वेलरीचे, एक गाडयांचे स्पेअर पार्ट्साचे आनी 2 जनरल स्टोर्स. ज्वेलरी शॉपांतल्यान चोरांनी चांदीचे 2 लाख आनी भांगराच्या 90,000च्या वस्तीर हात मारलो. दुकानाचे शटर बागून चोर भितर घुसले. कांय दिसां फाटीं नावेले अशीच दुकानां फोडिल्लीं. मात आजून पुलिसाच्या हाताक कोणूच लागूना. सकाळी आमकां न्ही तो ब्रेड विकता न्ही तेणें आमकां फोन केल्लो की तुगे दुकानाचें शटर फोडलें म्हणून चोरी जाली म्हणून. मागीर आमी येवन पळयलें जाल्यार शटर मातशी उक्ते आशिल्ले, ओपन आशिल्ले. मागीर आमी पुलिसाक आमी 100 मिटराच्या समोर पुलीस स्टेशन आहा ते आमी ताका फोन केला पुलिसाक. मागीर ते पुलीस आयले. पुलीस येवन मागीर आमकां सांगलें तेणें कितें जालें तें चॅक केलें. टोटल 4 दुकानाचे हे जालें फोडले ते. की आमगे ड्रॉवर आशिल्लो तो मोड तोडून भायर काडले. तातूंत चांदी आशिल्ली, एक 2 लाखाची चांदी आशिल्ली आनी 80-90,000 अशें गोल्ड आसा. आनी ड्रॉवर सगळे ओपन केले. पुलीस स्टेशन हांगा लागींच आहा, तरी 100 मिटराचेर आसा, तरी देखून कांय जावना. क्या हुआ बोल? वो शटर टूट गया था ऊपर से, अंदर कुछ माल वगैरह था, वो थोड़ा देखना पड़ेगा क्या हुआ. वो माल अभी चेक करने का अभी गया हुआ. और पैसा कुछ ऐसा? पैसा कुछ नहीं हुआ. नहीं पैसा कुछ नहीं था. गोंयांत धिरयो कायदेशीर करच्यो म्हण दक्षिण गोंयची नुवेचो झेडपी मागता. दक्षिण गोंयच्या झेडपीच्या बसकेंत विल्फ्रेड डिसान धिरयांचेर थाराव मांडलो. सरकारान धिरयांक मान्यताय दिवची म्हण ताणें विशय काडलो. बुल फायट हे आमगे एक स्पोर्ट्स असो गोंयांत जायतीं वर्सां जालीं, जायतीं शेंकडी जाली हें चालू आहाय आनी सडनली बंद जाली एक मनीस मेल म्हणून. आयज ते म्हाका वचून चालू करपा लागून हांवें एक थाराव मांडिला. कित्याक तमिळनाडूय तेंगल्याय गांवांक एक बुल फायटा अशें करून चलता आनी तेणी तेंगे गव्हर्मेंटान सगळ्यान एकठांय जावन हें बुल फायट परत चालू करपा तेणी थाराव मांडिला. तेच भाशेन हांवूय आमगे गव्हर्मेंटाक मागता, आमगे गव्हर्मेंटान सगळ्यान मुखार सावन ह्या आमगे लोकांक, गोंयच्या लोकांक एक बरी संदी दिवपा हें बुल फायट चोवपाक. सरकारान झेडपींक 3 कोटी दिवपाचे केल्यात. तातूंतले 1.5 कोटी दिल्यात आनी 1.5 कोटी अजून मेळपाचे आसात. आमदारांक मेळटात तातल्यो अर्द्यो तरी गजाली खंय झेडपींक जाय. ते आमकां 3 करोड रुपया सँक्शन केल्यात. तितूंतलो आमकां 1.5 करोड सद्या धाडला आनी एक 3 दिसांनी 1.5 करोड मेळटले म्हणून. आनी डेव्हलपमेंट जेन्ना काम करता आसतना ते फंड्स एकदम कमी जाता. आमदारां फेसिलिटी मेळटात त्यो जिल्हा पंचायती मेंबराक 50% तरी मेळच्यो एक डिमांड आसलो. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. घेवया एक विराम.